लोकशाही रे बाबा लोकशाही. खेमानीला लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय. खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय. पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय. रामुल्या गोट्यात शामुली गाय. लोकशाही. जाऊ बाबा एकदाचे सोपले मतदान. अरे फाटले 15 दीस पय आमगेर येवन तांच्यांनी सोपणां झरयली. यो वच चालूच. अरे घरानूच कित्याक हॉटेलार गेल्यार च्या फुकट. च्या पिवन गल्ल्यार वयता जाल्यार तो हॉटेलाचो मालक सांगता सरपंच पयशे दिवन गेलो म्हणून. अरे आमगेर ते सकाळी फुडें आयले 8-8:30 कितें तरी आयले म्हाका आपोवपाक. हांवें पयलें कोण तरी येता ते म्हणून हांव मरे बेटी चादर पांगुल्ली मरे आनी न्हिदलो कसो रावलो. उलो मारलो जाप दिली ना. अरे दोत्तू आप्पा न्हिदला दिसता म्हणलें. दोत्तू आप्पा आमी येता आनी एका वरान येता म्हणलें आनी गेले. म्हाका सकाळी घरा कडेन 8:00कूच गाडी घेवन दारान उबे मरे. गाडयेन बसना फुड्यांचे घे लेक्चर. हेवटेन तेवटेन खंयच पळोवपाचें ना. डायरेक्ट दुसरो बटन दामपाचो. कोण हें सांगतलो कोण तें सांगतलो कोणाचें कांयच आयकपाचें ना. तुजी जी कितें कामां आहात पळय पंचायतीन ना आनी पंचायती भायली ती सगळीं कामां आमी करतले. ते मेले करतले रे पंचायतीन कामां. आतां फाटलीं 2 वर्सां सोंपलीं सरकाराची. कोणें पंचायतीन तुजें कितें काम केलें? आतां कितें आमकां ओगीच वायटपण नाका म्हणून मरे उलोवप ना. अरे गाडयेनसून पोलिंग बुथार देवाना फुडें सगळेच खुणा करतात मरे. कोण हात वयर काडून दाखयता कोण सान मारल्या भाशेन करता ते कोण पतंग उडोवन दाखयता ते कोण कोयती दाखयता मरे. हे गडबडीन कितें केलें एकदां भितर सरलो म्हाजें कर्म केलें आनी भायर येयलो. अरे भायर सरलो जाल्यार खंय रे कोणाचे कडेन कोण ना मरे. सगळे पळय म्हाका चलत घरा येवचो पडलो. बस गो आयले मत मारून. ना दोत्तू बाबा आनी हांव केन्नाच मत मारूंक वचचें ना. आगो कितें जालां अशें रागारशें तूं? अरे शेतान वचच्या पयलीं म्हटलें मरे मत मारून मागीर शेतान वतलें म्हणून सकाळीं उठून मरे मत मारून गेले. मागीर पळय जाल्यार 2 जाणांनी म्हाका आडयलें मरे थंय आनी म्हणूंक लागले ते माथ्या वयल्या पयलीं कमळ काड. प्रचार बंद जालो म्हणून. म्हणजे तुझ्या जसवंतीच्या फुलाचेर तांच्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलें तर? ते कितें म्हणूंक लागले जाणा दोत्तू आप्पा तुका शुवर त्या बीजेपी वाल्यांनी धाडला येद्दे व्हडले माथ्यार फूल मारून. ते पयलीं काड नाल्यार तुका मतदान करूंक दिवचें ना. कितली घासाबुसी केली रे शी कशेंच आयकना रे. मागीर मरे ती तिडकीन म्हाजें फूल काडलें आनी सरळ भितर गेले आनी वयल्यान सकयल पयल्यान सकयलो बटन दामलो. सकयलो उडोवन दामलोय? हय. म्हणजे तुवें कोणाकूच मतदान करूंक नाय तर? म्हणजे फूल माळून तूं आयला म्हणून फूलवाल्यांनी तुजें आपलें मत म्हूण टीक केलां आसतलें तर? तूं अप्पा अंदू मरे प्रचाराचो लेवल मरे सारको देंवला. कोणूय उठटा मरे आनी कोणाक जाय तें कितेंय उलयत गेला. सारकें तुजें. आनी आतां पळय थोड्या तेंपान मरे तुज्या स्वताच्या जिविताचेर सुद्दां मरे कितेंय उलयतलें आनी तुजें जिवीत उक्ताडाचेर येतलें. दोत्तू आप्पा शेवटाक त्या मोदीन आपल्या बायलेचें नांव बरयलें न्हू रे? बरयलें म्हणजे? आगो बायल ती मुगो दादल्याक घडयता आनी गरज पडल्यार रडयता. पूण तूं अप्पा तूं कितेंय सांगा हे फावट मरे मोदीक लोक सारको भियेला. चर्चीन आनी इमामांनी फर्मानां काडल्यान निधर्मी पक्षाकूच मतदान करात म्हणून. हय रे तें जातकूच मरे हे फूलवाले आसा पळय ते सामके मरे भियेले. मागीर म्हापशेच्या बाबुशाक घेवन नाचपाक लागले. ताका घेतलो बरोबर आनी सगळ्याक प्रचार करूंक लागले आमचे कडेन मायनॉरिटीचे 10 आमदार आसात. पूण अशें राजकारण्यांनी धर्माक मोदी हाडप बरें न्हू रे? आमी केन्ना फर्मान काडला? आगो आमच्या फर्मानाक कोण विचारता म्हाका सांग पळया. आगो आमचे देव कितले 33 कोटी. खंयच्या देवाक म्हूण तूं गाराणें घालतले? आनी आमचे साधू म्हूण थोडे भितरले अर्दे मोदी येवचो म्हूण होम करतात. उरलेले अर्दे मोदी येवं नाका म्हूण यत्न करतात. तो केजरीवाल बाबडो रे वचत थंय मार खाता. अमृत्या तो मुगो खरो गांधीवादी. गांधीन कितें सांगलेलें ते पळय तत्व तो ते मानता आनी आचरणातूय हाडटा. गांधीन सांगलेलें कोणे जर तुज्या एका गालार मारले दुसरो गाल फुडें कर. पूण हे आतांचे आमचे लोक शाणे तूं सांग ना सांग दुसरो गालूय फोडटा. आतां मरे तूं अप्पा रिजल्ट जाय सर कोण कसो जिखता आनी कोण कसो हारता हेंच आयकुपाचें. तूं अप्पा कोण जिखता आनी कोण हारता रे? पावलो तूं. अरे पयलेच फावट मतदान तुजें
कसलीच आडखळ जायनासतना घाले मरे. बिलकुल ना. कितें आसा बॉल्सान जर 500 पडले न्हू जाल्यार आनी कसली आडखळ. म्हणजे कितें रे तुवें मत दिवपाक पयशे घेतले तर हांवें खंय पयशे घेतले तर तांच्यांनी काडले आनी म्हाज्या बॉल्सान दामले हांव उगीच रावलो. म्हणजे तुवें तुजें मत विकलें म्हणपाचें तर. सो हांवें कितें चिंतलें बॉल्सान घालता घालूं न्ही मागीर जें मत आसा पळय हांव चिंतून मारतलो आनी हांवें तशेंच केलें. म्हाका जाय पळय त्याच मनशाक हांवें मत मारलेलें आसा. हें अशें मरे सगळ्यांनीच करपाक जाय. नाजाल्यार चिकन बियर सोरो आनी भाई आमचो बरो हें अशें सदांच चलचें ना. हेका लागून कोणी तरी फुडाकार घेवंकूच जाय. दोत्तू अप्पा म्हाका एक सांग उत्तर गोंयान कोण येतलो कसो दिसता रे? आगो उत्तर गोंयान कोण येतलो ते सांगपाक हांव कितें ज्योतिशा भशेन पोपट घेवन बसला. कोण म्हणटा रवी नायक येतलो, रवी पात्रांव म्हणटात लोक. तर कोण म्हणटा भाऊ येतलो, भाऊ म्हणजे श्रीपाद नायक बीजेपीचो. आता हांव नको 50-50 जाला अशें दिसता. पूण म्हाका मरे तो अप्पा भाऊच येतलो हो दिसता. हें पळय जें वोटींग जालां पळय तें सायलंट वोटींग जालां. म्हणजे भाऊ सारकें सायलंट. त्याचो फायदो फक्त तेकाच चडसो मेळटलो. तो अप्पा हें सायलंट वोटींग म्हणजे न्ही कितें? सायलंट वोटींग म्हणजे तूं नको. अरे तुवें आतां प्रॅक्टिकल केलें आनी तुका थेरी खबर ना. म्हणजे बॉल्सांतली गजाल काय कितें? हय. आता तुका कोणे तरी बॉल्सान 500 घाले म्हणटा तूं. हां. तुवें ताचे घेतले ओगी पूण दितल्याक मत मारलें ना. तुका जाय त्या मनशाक मारले. हाजो अर्थ तूं सायलंट वोटर. पूण म्हाका दिसता मरे दोत्तू अप्पा पात्रांव रवी नायकूच येतलो. अशें तूं कित्याक म्हणटा? अरे ताका बायलांचो चड हुस्को मरे. केन्नाय भाशण करूं तेजें भाशण बायलां बगर केन्नाच काबार जायना. तेंचें जें कितें आसता जें आसता तें आसा. बायले शिकली, भुरगीं शिकली, घरची शिकली, सगळीं शिकली, सगळीं शिकली, सगळीं शिकली. बरोबर? म्हणजे तुका म्हणपाचें आसा की बायलांनी रवी पात्रांवाक मतां दिलीं. अरे ते मारी आनी सुकुरीन मेळ्ळे मरे म्हाका. ती म्हणलाली आमची मतां पात्रांवांक. हांवें म्हणलें अशें कित्याक गो? तर ती म्हणलाली कितें मिसाक आमकां सांगला निधर्मी पक्षाक मत मारा म्हणून. हां हां हां. राजकारणान मरे धर्म हाडूंक फावना. निधर्मी पक्ष म्हणटा ते. आतां म्हाका एक गजाल सांगपाची आहा तुमकां. ते इफा साल्ढाणा आसा पळय आमचो सर्गेश माथानी साल्ढाणा ना रे हय. ताची भयण. हां हां. जेन्ना हे चर्चीन पळय फर्मान काडलें म्हणून अशें उलयतात तेन्ना तिणें मरे पेपरांतल्यान एक पत्र बरयलें की चर्चींनी खंय धर्माच्या गजालींनी सोडून इलेक्सांवाच्या गजालींनी पडून फावना. पूण फाटले फावट जेन्ना हेच चर्चीन एक फतवो काडलेलो की काँग्रेस पक्ष हो करप्ट पक्ष आसा तेन्ना तांकां मतदान करूं नाकात, बऱ्या पक्षाक मतदान करा, तेन्ना ही इफा साल्ढाणा ओग्गी कित्याक रावली? म्हणजे तुका दुखता, तुका वायट जाता तेन्ना तूं उलयता आनी बाकीच्या टायमार तुका जेन्ना फायदो जाता तेन्ना तूं ओगी रावता. कसली विचारवंत तर तूं. आं वा वा वा. हे फुलवाले मरे शेळे कळी एक मरे वतो हाडटात. म्हणजे कितें जाणा तूं पळत्यो पळत्यो त्योच गजाली. राम मंदिराच्यो विट्यो खंय पाडल्या पळय त्यो फक्त राम जाण आसतलो. 370 कलम, नागरीक समान कायदो. अरे पळत्यो पळत्यो त्योच गजाली झरयतात कळ्ळें. पूण जेन्ना हांचो गव्हर्नमेंट पळय सत्तेर आयल्लो तेन्ना मरे आतंकवाद्याक हाताक धरून मरे विमाना पर्यंत व्हरून सोडटात. आनी दत्तू अप्पा तो काँग्रेसचो जॉन फेर्नांदीस तो तर कितेंय उलयता. तो म्हणटा की रवीन खंय भाजपा कडेन सेटींग केल्लें आसा, फिक्सिंग केल्लें आसा आनी जे पयशे ताका खंय कॅम्पेनींग करपाक मेळ्ळे पळय ते खंय ताणें आपुणूच दामले. तशें जाल्यार हे फावटी 50-50 कशें जातले तर? म्हणजे हे फावटी रवीकच मतां मारल्यान तर रेड्या पाड्याचे झूज आनी रवीक फायदो. म्हणजे पळय कोळंगुटे मुगो मायकल आनी जोझफ झगडले. एके राती भितर सगळे पंच काँग्रेसीक गेले. हय जोझफान खंय 40 लाख मोडले काँग्रेसीक लागून. अरे दिवचले तेच जालें. ते शिल्पा बाय आहा पळय ते मरे पचपचीत कितें तरी उलयलें. राजेश पाटणेकारा कडेन 150 मतां सुद्दां ना, आमकां तेजी गरज ना. नरेश सावळो आसा ताजो कित्याच फायदो ना, ताच्या तेक्याची आमकां गरज ना. अशें जेन्ना तें उलयलें पळय राजेश आनी नरेश चाळवले मरे. राती भितर घेतली मिटींग. घसाघस सगळे दिवचलचे कार्यकर्ते एकठांय जाले. शिकोया बूध म्हणाले. रात दीस एक केलो मरे आनी काम केलें. एक माता दोत्तू अप्पा ह्या वेंचणुकेन मरे चर्चिलाचो आनी नार्वेकाराचो नेट कितें तो आत्तां कळटलो. आगो तो नार्वेकर बाबडो शोलेतले डायलॉग मारीत फिरता कळ्ळें तुका न्हू. ये हात लेलो ठाकूर, ये हात लेलो कितें आनी तो चर्ची तेच्या जाल्यार कांयच कळना. तो केन्ना 2 पानां केन्ना 2 फुलां. आतां पळोवया तो घोल घेता की घोल दिता पळय तो.
हांच्यानी उभे राहून पळय कितें एकठांय केल्ली माया मोडपाक म्हणून ती घेऊन मरे ते 20 दिसाच्या टुरार पावले फॉरेनाक हय ते मजा करतात आमी हांगा आपले उलयत आसा एक गजाल लक्षात दवर इतले आता योकणीस उमेदवार उभे राविल्ले ते स्वातीबाय आणि दोतोर दत्तराम देसाय ती बावडी आपल्या कामाक लागली ऍडव्होकेट सुहास नायक आसा पळय तो आनी राजू मंगेशकार कामगारांचे प्रश्न घेवन झगडात रावतले प्रत्येक जण काम करपी करता रे फुकट बसून खावपी मजा मारता कितें आसतना मरे राजकारणान लायकी आशिल्लोच मनीस जिखतलो असो ना कोणूय जिखूं येता कित्याक सांग पळोवया तूं आनी हांव समज बरो मनीस म्हणून वोट मारले न्हू जाल्यार ताकाय तितलोच वालोर आणि फालतूपणा करपी लाचारपणा करपी फटिंगपणा करपी जो पळय वोट मारता ताज्याय मताक तोच वालोर आमी मरे हांगा उलोवन काय फायदो ना तकली जातली तापार म्हणटकूच 16 मे पर्यंत मरे आमी पळोवया कित्याक म्हणटा उलोवया तो पर्यंत उत्तर गोंयान आमचो रवी पात्रांवूय जिंदाबाद आणि श्रीपाद भाऊय जिंदाबाद सगळे राजकारणी जिंदाबाद लोकशाही हांव कितें म्हणटा मरे गोंयना भाटान जर वतलो म्हणशीत न्हू म्हाका मरे मनानूच येना पयलीं कितें रे हांव एक 2-3 खेपो तरी मारतालोच सिजनाक त्या वचप बरे काजूचे मुट्टे घेवप ताचे करमट करप ते खावप मागीर घटा घटा सांजे वचून निरो पिवप आनी मागीर थोड्यो काजूच्यो बियो भाजून खावप उमेद येताली आतां मनूच जायना वचपाक अरे तुझ्या धर्मान आमकांय 4 काजू बियो मेळटल्यो शिवाय ती हेवटेन तेवटेन काण्णां चुन्नां खाल्लीं आनी मागीर तेचेर थोडो निरो पियालो अशें म्हणटा हय हांव कितें म्हणटा मरे आमी या दोगूय थंय अरे माझ्या तोंडांतलीच उतरां तूं उलयलोय हांवूय तुका हेंच सांगपाक आयलो चल या खंय वचपाकशे भायर सरले रे तुमी अरे खंय ना रे तूं म्हण मरे सारको त्याच वेळार हजर जाता मरे हा आमी मातशे पांय सदळ करूंक सोदताले अरे ते मया आमचे एक भाट आसा मरे थंय आमचो काजू राखपी एक बागेली आसा म्हणून थंय वचून म्हणलें पळोवया कशें कितें चल्लां तें तशें जाल्यार थंय निरो बिरो मेळटलो मरे पिवपाक अरे निरोच कित्याक तुका जाय जाल्यार काजी लेगीत भाजून मेळटल्यो येताय जाल्यार चल या चल तशें जाल्यार हांव कितें करता हांव 2 बाटल्यो घेवन येता कित्याक रे निऱ्या खातीर हा बरें चल यो 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 चल या चल या चल थंय मेळ तिसक्यार मेळ